नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज विकसित भारत संकल्प यात्रेबरोबर संवाद साधतात. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगण आणि मिझोरम ह्या राज्यांनी ह्या यात्रेक प्रधानमंत्री बावटो दाखोवपाचे आसात. लाभार्थी, केंद्रीय मंत्री, खासदार, आमदार हे या प्रधानमंत्र्यांच्या व्हर्च्युअल संवादांत वांटेकार जातले. विकसित भारत संकल्प यात्रेक प्रधानमंत्र्यांनी 15 नोव्हेंबराक झारखंडासावन बावटो दाखयिल्लो. म्हयन्याभरांत ही यात्रा 60,000 परस चड ग्रामपंचायतींनी भोंवल्या. 2.5 कोटी वयर लोक ह्या यात्रेक जोडल्यात. सरकाराच्या मुखेल महत्वाकांक्षी 20 येवजण्यांविशीं जागृताय आनी समाजांतल्या निमण्या आनी दरेक गरजू घटकां मेरेन ह्यो येवजण्यो पावच्यो हे खातीर सरकारान ही यात्रा हातांत घेतल्या. ओमानाचे सुलतान हैथनाम बिन तारीक भारताचे 3 दिसांचे भेटेर आसात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ओमानाचे सुलतान हांकां राष्ट्रपती भवनाचेर शाही येवकार दिलो. राष्ट्रपती भवनाचेर सुलतान हैथनाम हांकां सशस्त्र सलामी दिली. उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि ओमानाचे सुलतान हांची दिल्लींत हैदराबाद हाऊसांत शिष्टमंडळीय चर्चा जाली. दोनूय देशाच्या रणनीतीक संबंद आनी घटमूट करपाच्या नदरेन दोनूय फुडाऱ्यांची चर्चा जाली. भारत आनी ओमान हांचे मजगती आर्थीक मळार संबंध आनीक घटमूट जातले. ह्या दोनूय देशांमदीं संबंधा खातीर हो इतिहासीक दीस. दोनूय देशांमदीं आदीसावन अतूट संबंध आसात. दोनूय देश वैश्वीक पावंड्यार लागींच्यान ताळमेळ साधून मुखार सरतात अशें प्राथमीक वक्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या शिष्टमंडळीय बसकेंत केलें. भारत और ओमान गहरी मित्रता के अटूट संबंध रहे हैं. अरब सागर के एक छोर पर भारत है तो दूसरे छोर पर ओमान है. हमारी आपसी निकटता केवल भूगोल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे हजारों वर्षों से चले रहे व्यापार और संस्कृति और हमारी समान प्राथमिकताओं से भी झलकती है. इस यशस्वी इतिहास के बलबूते पर हम एक उज्जवल भविष्य की संरचना कर रहे हैं. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज स्वयंपूर्ण गोंय मिशनाविशीं जाळवणदारां बरोबर संवाद साधलो. व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान ही संवादाची कार्यावळ ऑनलायन जाली. पीएम विश्वकर्मा येवजण, मेरा युवा भारत आणि मुणकार कायदो अशा 4 विशयांचेर मुखेलमंत्र्यांनी स्वयंपूर्ण मित्र, पंचवांगडी आणि नगरसेवकां बरोबर संवाद साधलो. विकसित भारत ॲट 2047 हे विशीं उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी राज्यांत सामाजीक मळार, डिजिटल मळार आनी येरादारी मळार जाल्ल्या मुळाव्या सुविधा विकासाचो उल्लेख केलो. हे वरवीं गोंय स्वयंपूर्णतेचे दिकेन पावलां मारता अशें मुखेलमंत्र्यांनी राज्यांत सामाजीक मळार, डिजिटल मळार आनी येरादारी मळार जाल्ल्या मुळाव्या सुविधा विकासाचो उल्लेख केलो. हे वरवीं गोंय स्वयंपूर्णतेचे दिशेन पावलां मारता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. विकसीत भारता बरोबर विकसीत स्वयंपूर्ण गोंय, स्वच्छ भारता बरोबर नितळ गोंय करपाचो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारला. विकसीत भारत हो जावपाक जाय. तो विकसीत भारत करपा खातीर आमी सगळे जाण यशस्वी जाल्या. निश्चित रित्या माननीय मोदीजीचें स्वप्न विकसीत भारत 2047 हे आमी साकार करपाक शकतले. एक म्हणजे आमी सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर, ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर हे क्रिएट करपा खातीर यशस्वी जाले. हांवें हें म्हणटा आसतना मुद्दामून म्हणजे ह्युमन रिसोर्स जर क्रिएट जातलो आसत जाल्यार ह्या सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आसा. सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा आसतना आमी पळयता की सोशली ज्यो गजाली गरज आसा, दिव्यांगा पासून फार्मरा पर्यंत, फिशरा पर्यंत त्यो सगळ्यो रेडी जाल्यो. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर गांवांतल्यान आमी पावले आनी ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरूय बी आमी तयार करपाक शकले. आनी म्हणून तर खऱ्या अर्थात गोंय स्वयंपूर्णते वाटेंतल्यान वचपाक लागला. मुणकारी केसी तोडीक लावपा खातीर सरकारान मामलेदार आनी उपजिल्लोधिकाऱ्यांक शेनवारा सुद्धा केसी हाताळूंक सांगल्या. 3 म्हयने ही खासा मोहीम चलतली. निकालाक सुमार 3,500 केसी आसात. लोकांनी 114चो उतारो, मतदार कार्ड, लायट उदकाचें बील, 1970 आदलो निवासी दाखलो अशे पुरावे दाखोवचे. 300 चौखण मीटर जमीन अर्जदाराच्या नांवार जातली अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. एंडिंग ऑफ मुणकारियल अँड टेनन्सी केसीस गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां जाली. म्हटल्यार आयज सुद्दां आमचो मुणकार त्या स्वताच्या घरात जो रावता ताका खबरूच ना एकदां की हें घर
हे फक्त घर आपल्या नावार आसा, ही जागा आपल्या नावार जावंक ना आनी बऱ्याच जाणांनी कदाचित केसीसूय बी एप्लाय करूंक नासल्यो. हांवें जेन्ना रिव्यू घातलो तेन्ना 2000 केसीस एप्रॉक्सिमेटली ह्यो उत्तर गोंयांत आसा आनी 1500 एप्रॉक्सिमेटली केसीस ह्यो दक्षिण गोंयांत आसा. हांव फक्त मुणकारियल केसीसाचेर पयलीं उलयतां, घरा आसलेलो जागा आनी हाज्या व्यतिरिक्त आनिकूय बी आसतले. आमी सगळ्या मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर हांकां ऑर्डर दिल्या की जाता तितके बेगीन मुणकारियल केसीस आमी डिस्पोज करपाक जाय. आनी मुणकारियल केसीस डिस्पोज करपा खातीर 4 गजाली म्हणजे 4 मुद्द्यांचेर एक घर हे तुमच्या नावार आसपाक जाय आनी तें घर आमी जशें म्हणटा की 1970च्या पयलीं आसपाक जाय. 1 and 14 खंय तरी हावज ओन बाय टेनंट एक बाकीचो खंयचो तरी डॉक्युमेंट आसपाक जाय. तिसरें लायट किंवा उदक हे तुमच्या नावार आसपाक जाय. आनी चवथी गजाल जी म्हटलां आमी त्या घराच्या नंबराचेर आसलेलो वोटींग लिस्टान जरी नांव आसत जाल्यार 4 पैकी एक डॉक्युमेंट लावन आमी मुणकारियल म्हणजे आपलें घर गांवांत आसत जाल्यार 300 स्क्वेअर मिटर जागा ही तुमच्या नावार जाता मुणकारियल ऑर्डरीच्या नुसार. उर्जेच्या मळार कार्यक्षमते खातीर आशिल्ल्या स्टेट एनर्जी एफिशियन्सी परफॉर्मन्स पुरस्कारान गोंयांत दुसरी सुवात जोडल्या. गोंयचे वतीन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी पुरस्कार घेतलो. उर्जा कार्यक्षमतेंत पयले सुवातेचेर आसाम आसा. दिल्लींत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी नवी दिल्लींत पुरस्कार वितरीत जाले. वीज मंत्री ढवळीकर हांणी ह्या पुरस्कारा विशीं म्हायती दिली. गोंयच्या इतिहासांत पयलेच खेप वीज खात्याक असो पुरस्कार फावो जाला अशें वीज मंत्री ढवळीकर हांणी सांगलें. गोंयचो चीफ सेक्रेटरी आशिल्लो आनी चीफ सेक्रेटरी आनी हांवें स्वता वचून हो एवॉर्ड घेतलो कारण फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री गोंयांत पावर डिपार्टमेंटान हो एवॉर्ड मेळ्ळा. गोवा हे राज्य अशें आसा की पावर त्या क्षेत्रांत दुसऱ्या राज्याचेर डिपेंडंट आसा. आमकां अंदाजे बरे 650 मेगावॅट वीज लागता आनी पीक अवर्स म्हणजे मे आनी जून, एप्रील, मे, जून ह्या हातून इट इज गोईंग बियॉन्ड 700 to 800 मेगावॅट. पूण हे वीज तर आमी अवेलेबल करतातच, आमचे कडेन वीज मॅन्युफॅक्चरींग हे नासतना, पूण बरे तरेन वितरण करप, बरे तरेन हें करप. 1971च्या झुजांत भारताच्या सेनेन पाकिस्तानाच्या सेनेचेर जोडिल्ल्या जैताच्या विजय दिसाचो आयज वर्सुकी दीस. भारतीय सेनेच्या शौर्याचें प्रतीक थारिल्ल्या ह्या दिसा भारताचे वीर सेनेन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकांक शरणागती पत्करपाक लायली. दुसऱ्या महायुद्धा उपरांतची आतामेरेनची ही एखादे सेनेची सगळ्यांत मोठी शरणागती. पाकिस्तानी सेना भारताच्या सेनेक शरण आयली आनी पूर्व पाकिस्तान मुक्त जावन स्वतंत्र बांगलादेशाची निर्मिती जाली. हे दिसा निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, रक्षामंत्री राजनाथ सिंग, घरमंत्री अमित शाह हांणी ह्या झुजांत हुतात्मे आयिल्ल्या वीर भारतीय सैनिकांक आर्गां ओंपल्यात आनी तांच्या साहसाचो उगडास काडला. रक्षामंत्री राजनाथ सिंग हांणी राष्ट्रीय राजधानीत राष्ट्रीय झुजां स्मारकाचेर फुलां ओंपून नमन करून हुतात्म्यांक आर्गां ओंपलीं. निर्णायक जैतांचें साहस आनी निस्वार्थ बलिदानाचो उगडास काडटना महानायकांचे कर्तव्यनिश्ठतेक सलाम करपी संदेश ह्या फुडाऱ्यांनी ट्विटर ॲप्साचेर दिला. फ्रांसाचे भारतांतले राजदूत थिएरी माथाव हांणी शिष्टमंडळाक बरोबर घेवन काल CMIRच्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था NIOक भेट दिली. ह्या वेळार तांचे बरोबर फ्रांसाचे भारतांतले कॉन्सूल जनरल जीन मार्क सेरे शार्लेट तशेंच भारतांतल्या फ्रेंच संस्थेचे इमॅन्युएल लिब्रून डेमियन्स आनी हेर अधिकारी आशिल्ले. NIOचे विभागीय मुखेली तांचे बरोबर बसकेंत वांटेकार जाले. भारत आनी फ्रांसा मजगती नील अर्थवेवस्था आनी जून 2025 वर्सा फ्रांसांत जावप आशिल्ल्या राष्ट्रीय सागरी परिशदे विशीं ही बसका आशिल्ली. भारत आनी फ्रांसा मजगती हिताच्या मळांनी आनी दर्या मळार द्विपक्षीय सहयोग घटमूट जावंक जाय अशें मत माथाव हांणी ह्या वेळार उक्तायलें. आनी हे नजरेन दोनूय देशाच्या ह्या मळार वावुरपी संस्थां मदीं सहयोग आनी उपक्रम घडोवन हाडपाचें हे बसकेंत थारलें.
भारत आनी इंग्लंडा मजगती मुंबय जाल्ल्या एकोड्या कसलोपी क्रिकेट खेळांत भारतान इंग्लंडाचेर 347 धांवड्यांनी मोठे जैत जोडले. हे आदी भारतान आपलो दुसरो डाव 6 गडे वगडावन 186 धांवड्यांचेर घोशीत केल्लो आनी जैता खातीर इंग्लंडाक एकूण 479 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली. जाप दितना इंग्लंडाचो पंगड 131 धांवड्या मेरेन पावंक शकलो. दीप्ती शर्मान भारता खातीर 4 गडे पयल्या डावांत दीप्तीन फकत 7 धांवड्यो दिवन 5 गडे बाद केले. भारतान पयल्या डावांत 428 धांवड्यो काडिल्ल्यो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच डीडी गोवा चॅनल आतां टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवपाक शकतात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.